पहिली गजाल म्हळ्यार हाऊ सिरियसली एज अ मिनिस्टर आर यू लुकिंग एट दिस इशू आणि नेमके किती घडले खंय लॅप्सीस आशिल्ले जे तुमकां सुदारपाक जाय हे नदरेक आयला. ना टू बी व्हेरी फ्रँक म्हजे बरोबर सोशल वेलफेअर अ बिग डिपार्टमेंट अँड ओके इट इज रिचिंग आउट टू दी एवरी म्हणजे लास्ट समाजाच्या लास्ट मनशा कडेन वचपा सारकें खातें ते कोणाकय आसूनी तातूंत भितर कितें आसा ना हें म्हाका खबर आसा की वी हॅव टू रियली हेल्प आउट दी पीपल अँड दॅट इज वॉट आय गॉट दी मिनिस्ट्री. ताजे रिवर नॅविगेशन आनी आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी तुमी जशें म्हणटा न्ही ते कमी दर्जाचें खातें न्हीच आनी सुरवातीच्यान म्हाका ताजें इम्पॉर्टन्स राजकारण्याक ते कमी दर्जा दिसता आमकां ना म्हाका तरी दिसतालें की जर गोंय सांबाळपाक जाय किंवा गोंयान भितर तातूंत भितर कितें तरी रिवोल्युशन तातूंत भितर कितें तरी प्रोटेक्ट करपाचें आनी आमची जी दायज आसा किंवा आमची संस्कृती आसा आमची परंपरा आसा आमचे ओल्ड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स आसात गोंयान भितर जे पुर्तुगेजा वेळान ज्यो जुल्मी राजवट जाली ताजे नंतर कोणी इन्वेड केलें हातूंतल्यान जें डॉक्युमेंटेशन आसा तें प्रिजर्व करपाचें तें वेवस्थीत दवरपाचें येता त्या जनरेशनाक आमकां आमची वळख कळपाची आमचें इवोल्युशन कशें जाल्लें आसा आमच्या गोंयान भितर कितले तरेचे म्हणजे राजे आयले गेले हे सगळे आर्कायव्ज आर्किओलॉजी ह्या डिपार्टमेंटान आसा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज नॉट दॅट गोवन्स आर रूल्ड बाय वन सिंगल कोणी तरी डायनेस्टी अशी नाशिल्ली. खूबशे जाण येवन गेले आनी मोर इम्पॉर्टंटली वी वर रूल्ड बाय दी फॉरेन रुलर्स लायक पोर्तुगीज म्हणून आमकां हें खातें म्हत्वाचें दिसतालें. म्हाका याद जाता की ह्या खात्याचेर हांव एक कॉम्प्युटर प्रोफेशनल आसलो 1991 92 हांव ह्या खात्याच्या डायरेक्टरा कडेन गेल्लो आनी आय हॅड गिवन अ प्रपोजल फॉर डिजिटायजेशन. ते स्कॅन बी करपाचें ते प्रिजर्व करपाचें ते हार्ड डिस्काचेर दवरपाचें खंय तरी डिस्टंटली दवरपाचें बिसायड्स युअर फिजिकल कॉपीज. But then for last 30 years, I don't think anybody made attempts, or even if the attempts were made, it was not a successful, ह्या करपा खातीर. And again it has come back to me. And the day it came back to me, within 3 days I visited, I have gone through every floor, every room, every shelf. प्रत्येकाच्या बुकाचीच काडून हांवें म्हणजे पर्सनली तांची क्वॉलिटी ऑफ पेपर कितें आसा आनी आयज ताची परिस्थिती कितें आसा हें केल्लें आसा. आय हॅव एग्जामिन्ड म्हणजे तातूंत भितर उदक भरतकच कितें जाता खंयचे शेल्फ्स बुडटात खंयचे डॉक्युमेंट वयर काडचे पडटा गेले ते 2 वर्सां पयलीं ते बुडलेले तेन्ना खंयचे डॉक्युमेंट भिजलेले हाची पूर्णता म्हायती 2 दीस फिजिकली व्हेरिफिकेशन हांवें केल्लें. अँड देन आय केम टू कन्क्लुजन दॅट इट रिक्वायर्स इमिडिएट अटेन्शन. आयज फाल्यां करीत वचपाक जायना. एक बारीक उज पेटल्यार पसून सगळे काबार भस्म जावपाक शकता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आय वॉज व्हेरी मच अफ्रेड दॅट आमकां कितले फास्ट जे डिजिटायजेशन जावन ताचे रिकॉर्ड सेव जातात आनी हे कशे प्रिजर्व जातात मोर इम्पॉर्टंटली ज्या रितीन ते स्टोर केल्ले आसात त्या रितीन ते पळयना. म्हाका याद जाता हांव खूब पयलीं ह्या डिपार्टमेंटान वतालो खूब फावटी कारण म्हजे भाव किंवा म्हजो बापूय ही वॉज ऑफ म्हणजे ताका पुर्तुगीज डॉक्युमेंट्स बी आमचे प्रॉपर्टीच्या बाबतींत बी हांव असोच ताका घेवन वचपाक म्हणून वतालो आनी ही इज टू रेफर दीस. सिन्स देन म्हाका ह्या डिपार्टमेंटा कडेन वळख आशिल्ली. तुमी एक बरें सांगलें की 30 वर्सां पयलीं यंग कॉम्प्युटर प्रोफेशनल सुभाष फळदेसाय जे ह्या डिपार्टमेंटा भितर प्रपोजल घेवन गेल्ले डिजिटायजेशनाचे 30 वर्सां उपरांत त्याच खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय